ते बरोबर आसता देव मोगाचें कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र ह्या कार्यक्रमांत आमी आसा तुमकां परत ह्या ब्रेस्तारा फेब्रुवारीच्या निमाण्या ब्रेस्तारा आनी क्रिस्तांवांक कालच बुधवारा दीस कप्प दिना म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या कश्टांच्या दिसाचे ते दीस काल सिंधीचो बुधवार ॲश वेनसडे स्टार्ट जाला आनी त्या एका 40 दिसांच्या प्रक्रियेन ती आमी आसा आनी ताच्या मदें एक कॉम्प्रोमायझींग नेचर कशें आसूं जाय म्हणल्या विशयान एक एपिसोड करूं जाय म्हणल्या खातीर आमी एक आलोचन कर एक ब्लॅक एक आमच्या लायफांत एक ब्लॅक डॉट्स उणें करूंक कशे प्रयत्न आमी करूं जाय आनी ताच्या खातीर कितें आलोचन करचें म्हणजे तेन्ना आमकां एका महान व्यक्तीच्या पुताचे आनी तोय तितलोच महान जावन परजळाक येवच्या एका वकिलाचो उणास आयलो शिरताडी विल्यम पिंटो तुमकां पळयत आसा शिरताडी विल्यम पिंटो तुमकां उलयत आसा एक बूम आसूं तें आनी इतर कानुना खातीर म्हत्वाचे एक माहेत सगळ्या मंगळुरांत कोंकणी भाशेंत बूक बरोवन आनी कोंकणी भाशेंत भाशणां करून सगळ्या दक्षिण कन्नड उडपी आनी कासरगोड ह्या 3 जिल्ल्यांनी वांटलो एक व्हड सामाजीक कार्यकर्ता आनी बदलावण्याचो कार्यकर्ता आनी ताचो पूत तो देवादीन जाल्या नंतर ताचो पूत प्रवीण पिंटो वकिलात जावन आज एक मंगळुरांतलो फामाद वकील जावन आपल्या बापायच्या त्याच एका मॅटांनी मुखार वता आसा ताका खंयचेय एक कोर्टांत कानून प्रकार कितलेय तो करूंक रेडी आसा पूण ताच्या वरनी पयलें आर्बिट्रेशन या न्याय कॉम्प्रोमायज हाच्या विशयान चड आसा दाखयता आसा त्या देखून ताका आमी विंचला आनी आज तो कोंकणी भाशेंतले नेकेत जावन आमच्या मदें येत आसा आज तो 2 विशय कॉम्प्रोमायजींग जावन आमच्या मदें एक डिस्कशनां काडूंक रेडी आसा एक एक आमी मनीस सरल्या उपरांत आपलो जागो आनी आस्त मदीं कशें कॉम्प्रोमायज रितीन वांटूंक शकता म्हणल्या विशयान एक दुसरें काजरांत एक लिटिगेशना बदलाक कॉम्प्रोमायज जावन कशें सांगता आशयेत आनी सांगता रावन हे कॉम्प्रोमायजींग नेचर आसा खरयेत म्हणल्या विशयान स्वागत प्रवीण तुका स्वागत तुज्या विशयांत हांवें करेक्ट एक पिक्चरायज दिवच्या खातीर इतले पुरो सांगलें स्वागत तुका कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन आज आमच्या मदें आसाय एक विशेश अचिवमेंट म्हणल्या खातीर ह्या विशयान तुका हाडला सांग तुज्या विशयान तुवें सांगल्यार बरें तूं उडपींत जल्मलो विल्यम पिंटो शिरताडी विल्यम पिंटो इज माय मेंटर ताका पळोवन हांव मस्त शिकलां सो मेनी थिंग्स कित्याक म्हळ्यार हांव मुणबिद्री त्या एरियांत जर्नलिस्ट जावन आसतना तो मस्त भाशणां घेतालो आनी थंय हांव गेस्ट जावन हेचे मस्त बुटी आसतालें सांगात आमी एकत्र वेदीर आसताले थंय आमी मस्त विशय उलयताले आनी म्हाका एक विशेश गौरव तुज्या वयर म्हळ्यार द मार्जीन तो कितें करतलो आपले कितें 1,500 भुरग्यांक घेता त्या देखून तुज्या वयरी एक विशेष गौरव त्या देखून तुज्या विशयान तूं सांग खंय जल्मलो एज्युकेशन खंय जालें इट्स नायस हांव उडपीन जल्मलो म्हजें इनिशियल एज्युकेशन मिलाग्रेस इंग्लीश मिडियम स्कुलान जालें कल्याणपूर मागीर वय आनी PUC मिलाग्रेस इंग्लीश मिडियम थंय कॉलेजीन जालें उडपीन म्हळ्यार कल्याणपुरांत ताजे उपरांत म्हजें 5 years लॉ आमचें घर आसचें अंबागिलो म्हणून आहलें वय अंबागिलांत आमचें घर आहलें कल्याणपूर वॉज अबाउट 3 kilometers मागीर सेकंड PUC जाल्या उपरांत हांवें 5 years लॉ म्हणजे पयलें जावन तो लॉ काणगेजे म्हणून लॉ कोर्स करचे म्हणून म्हणजे आशा आहली ग्रेटर इम्प्रेशन ऑफ युअर फादर करेक्ट आनी प्लस काय म्हळ्यार न्हय ल्हान तावनी आमी कशें आहलें म्हळ्यार घरा डॅडी लॉयर जावन आहलो म्हज्या मम्मीन लॉ केल्लें सो आमच्या घरा जाल्यार आनी रोजी विल्यम पिंटो हय ती टिचर जावन आहली बट तिणी काजार जाल्या उपरांत तिणें लॉ केल्लें स्टडीड लॉ हय आनी हांव ती 3rd year फायनल इयर लॉ आसतना हांव तुज्या पोटांत आहलो सो मे बी वाचता तुका लॉ भितर आसलें हय सो
कशें जालें म्हणल्यार ताजे उपरांत घरा आमच्या घरा जाल्यार कशें जालें म्हणल्यार मस्त जाणां घरांत येतालीं मागीर आमी रजेर आमी मस्त डॅडीच्या ऑफिसाक आमी आसताले सो ते ल्हान आसतनांतूच आमकां हें कानून पळोवन तातूंत आमकां इंट्रस्ट आयलें आनी मस्त कानून आमी कांय केलें म्हणल्यार आमी आयकोनूच आमी शिकले लॉ कॉलेजीक वेच्या पयल्यानच आमी म्हणल्यार मस्त डिस्कस करतलो आनी मस्त आमी उलयताले आयकताले मस्त जाणां घरा येतालीं मस्त जाणांक डॅडी कॉल करताले आनी डॅडी तांकां तांचे सोल्युशन्स दितालो सो अशें पुरो आमी तो ल्हानपणांत म्हाका लॉंत इंट्रस्ट आयलें इन्स्पिरेशन आसलें मागीर देखून हांवें मागीर 5 years लॉ वैकुंठ बाळगे कॉलेज ऑफ लॉ थंय हांव जॉयन जालो कॉलेज एकच कॉलेज आसता सो थंय 5 years लॉ हांवें करून हांव लॉन मँगलोर युनिवर्सिटी वय आनी थंय तातूंत आय वॉज गुड इन स्टडीज आमकां थंय आमच्या वैकुंठ बाळगे गोल्ड मेडल एक मेळ्ळें मागीर तातूंत कॉलेजींत आसतना आय वॉज म्हणल्यार उरलें लॉ मात न्ही उरले चटवाटकेनी क्विजांत तातूंत आनी पुरो आय वॉज डुईंग गुड एंड हांव म्हजो भाव आसा तो पुणेंत आसा आनी तो व्हडलो भाव ही इज ऑलमोस्ट 1.5 year elder to me his name is Chetan Pinto so he is in Pune तो एक कन्सल्टन्सी फर्म रन करना आसा पुणे तो लीगल ना सो ते म्हळ्यार तुजें एज्युकेशन आनी परत जावन इमिडिएटली तूं प्रॅक्टीस थंय उडपी डॅडी वटूक ना हांवें काल केलें म्हणून सांगल्यार न्ही त्या टायमार कितें जालें म्हणून सांगल्यार डॅडीन लिटिगेशन म्हणल्यार कोर्टाक केस डॅडीन बंद केल्लें आमी लॉ ही वॉज ए सोशल एक्टिविस्ट नो सोशल नो तो ही वॉज ए कन्सल्टंट मस्त जाण ताजे लागीं ओपिनियनाक विचारूंक घेताले मागीर प्लस तो ही वॉज लॉयर फॉर सेवरल बँक्स सो लीगल ओपिनियन्स आर्बिट्रेशन हें पुरो तो करनासलो सो एंड वीकेंड्स म्हळ्यार or during the week or during the weekends तुम्ही राजकीय जागृती मागीर ताजे मिसांवाचें कामां मँगलोर डायसिस म्हळ्यार फ्रॉम कासरगोड टू बैंदोर प्लस शिमोगा तो शिमोगाय वेतालो मागीर बेल्लारी गेला मस्तपटी सो ही हॅज ट्रॅव्हल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कर्नाटका मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एंड इवन ही वॉज बीन कॉल्ड टू प्लेसेस लायक मुंबई एंड अदर प्लेसेस आनी थंय जाल्यार तो वेतालो आनी लोक खंय तो they wanted daddy's advice so they used to come from far off so even एकलो ताजे बॉम्बेन ते केस आसा जाल्यार तो मस्त पडी ताणें डॅडी कडेन येवन कन्सल्ट केल्लें केस दुसऱ्या आल्यार कन्सल्टेशनाक टू गेट द पिक्चर ऑफ टोटल लिटिगेशन म्हळ्यार वॉट डॅडी कांय करतलो म्हळ्यार आतां he used to look from the point of view of the client ताका कालें जाय जें म्हणून सांगून आतां छोटे कालें जाता म्हणून सांगल्यार ते आतां एक केस आसा सो तातूंत कांय व्हडले विशय कांय आसना बट ताका ते क्लायंटाक समज ताजें कितें कालें गोत्त आसना बेज गोत्त आसना आनी ताका थोडे पडी तो ताजो कोण वकील आसता तोय ताका समा माहेत दिना सो तशें जाल्ल्यान काय ना तो गोत्तू नाशें तो केसीन तो फायट करनात आसता कळलें तातूंत ताका कांय प्रेजर ना जाल्यार पयशे खर्ची आसता इरिटेशन जाता आसता आनी वर्सां घाटा लोळटा वय सो तेशें ते डॅडी कालें करतालो मग तांकां निज गजाल सांगतालो कानून कालें इतलें वय आनी दुसरें कांय ना सो तुका जाय जाल्यार तुका अशें करून तुका मुग्दूंक जाता म्हूण सांगतालो आनी तांकां दॅट इज अ टायप ऑफ आर्बिट्रेशन वय आनी मस्त जाणां कालें करतालें म्हळ्यार सगळी फॅमिली समेत ती डॅडी कडेन येतालीं सो हांव ल्हान आसतना पळोवन आहलो म्हळ्यार सगळी फॅमिली डॅडी कडेन येवचें आनी तांणी तांचे प्रॉब्लेम सांगचे डॅडीन तांकां एक वट्ट कॉम्प्रोमायज करचें तांकां कशें तांणी सोडदोड करून एक तांचें सोल्युशन हें करचें सो हें पुरो काम डॅडी करना दॅट वॉज ए इम्प्रेशन ऑन यू करेक्ट ते इम्प्रेशन आसलें पयल्यांत म्हळ्यार लिटिगेशन म्हळ्यार देर इज ए लार्जर लेवल ऑफ कॉम्प्रोमायजेशन म्हळ्यार करेक्ट आनी प्लस कालें म्हणून सांगल्यार इट इज गोइंग टू हेल्प द क्लायंट व्हेरी मच आनी कॉम्प्रोमायजान एक वर्तें कालें जाता म्हणून सांगल्यार आतां एका फॅमिलीन तेकल्यान कॉम्प्रोमायज केलें जाल्यार इट वील हेल्प द फॅमिली बी टुगेदर ना जाल्यार कांय जाता हें इंडिया पाकिस्ताना बरीत भाऊ ताजे आनेका भावाचें तोंड पळोवंक जायना भयणीचें तोंड पळोवंक जायना उडपी तो कितें शिफ्ट केलें हांवें तें कालें जालें म्हळ्यार
म्हणजे लॉ जाल्ल्या कूडले आमी काले करनासले म्हणल्यार आमकां मँगलोर तो फामाद वकील उडपीक येवन आर्ग्युमेंट करनासले हांव त्या जाल्यार पयलें म्हाका क्रिमिनल लॉन चड इंट्रस्ट आहलें सो मँगलोरचे व्हडले व्हडले वकील वायटी हेगडे जावन दी पुरुषोत्तम पुजारी जावन दी सिताराम शेट्टी जावन दी नारायण पुजारी जावन ते उडपी पुरा केदीक येवंक आहले सो त्या जाल्यार तांकां तांचें स्टायल पळोवन तांचें लिगल नॉलेज पळोवन आनी आमचो मुद्दो सिनियर एम.व्ही. शंकर भट म्हणून आसा शंकर भट शंकर भट वय तो आमकां वैकुंठ बाळेकर कॉलेज ऑफ लॉ क्लासीक येतालो आनी तो थोडे केदीक येतालो सो हांवें ताका पळोवन ताजें लिगल नॉलेज ताजें डेप्थ पळोवन हांवें चिंतलें आय शूड स्टार्ट इन मँगलोर. एक ब्रेक काढून घ्या कोंकणी भाषेंतले लेखक ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या बद्दल आसा प्रवीण पिंटो शिरसाट विद्यापीठाचो पूत आनी ताच्या पप्पाच्या इतले इफेक्ट ताच्या वेळार आसा की तो कॉम्प्रोमायझींग म्हळ्यार फर्स्ट प्रिफरन्स दिता आनी तो मँगलोर पावलो कसो म्हणून ताणें सांगलें. एक ब्रेक काडून घ्या राव आमच्या सांगता पळया कोंकणी भाशेन ट्रेन येतना V4 न्यूज. एक ब्रेक. स्वागत मोगचनो कोंकणी भाशेंतले लेखक ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या बद्दल आसा प्रवीण पिंटो एक तरणाटो वकील पूण कोर्टाच्या त्या लिटिगेशनाच्या भायर नुस्ते विशय आसात कॉम्प्रोमायझींग नेचर हाडूंक जाता म्हणल्यार चड पातळीन दवरलो एक भोव तालेंतवंत आनीक शिरताडी विलियम पिंटोचो पूत जावन तो आपल्या ल्हान प्रायतावन कॉम्प्रोमायझींग नेचर भोव बऱ्या तरान प्रॅक्टीस केल्लो एक व्यक्तित्व घेवन आयिल्लो एका लिगल प्रॅक्टिशनर आनी आमी आयचे कॉन्सेप्ट आमचे एक विल करतना कॉम्प्रोमायज जावचें कशें विल एग्जिक्यूट करतना या विल करनातल्या दळाय एक जागो आल्यार भुरग्यांनी वांटून घेवचें कशें म्हणल्या विशयान कॉम्प्रोमायजार वांटून घेवचें कशें हाव टू डील वीथ दॅट म्हणल्या विशयान ताका आमी डायरेक्ट एक सवाल घाल्यार ताची अभिप्राय कशी पडे तूं सांग कशें तूं आतां कोडयाळ प्रॅक्टीस हांगा रामभवन कॉम्प्लेक्सांत आसाय नाही करेक्ट म्हजें ऑफिस सोमायजी हावजान सोमायजी हावजान रामभवन कॉम्प्लेक्स देगीन कितें न्ही तें वुडलँड्स हॉटेलाच्या ऑपोजीट वुडलँड्स हॉटेल म्हळ्यार हांगा बन्स हॉस्टेल रोडान बन्स हॉस्टेल रोडान वय 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 हांव पयलें जुनियर जावन आसतना रामभवन कॉम्प्लेक्सांत ताच्या वटू आसलो वय शंकर भट वाटो आसतना रामभवन कॉम्प्लेक्सांत आसलो आतां सादारण 2011 जुनांत म्हजें स्वंत ऑफिस हांव सोमायजी कॉम्प्लेक्सांत वय सोमायजी हावस सोमायजी हावजान वय सो आतां हें विल्ल करचें म्हळ्यार आतां विल्ल म्हळ्यार काले म्हळ्यार सांगल्यार न्ही आतां कानुनांत एकलो मनीस देवादीन जाताना वय कोणाक ताजो जागो वसाचें म्हणून कानून सांगता जागो म्हळ्यार आस्त की ताजें आस्त लँड अँड अदर एवरीथींग ताजो लँड ताजें गोल्ड ताजें कार ताजें कॅश बँक अकाउंट एवरीथींग पुराय जाता सो तें कशें वसाचें म्हणून कानून सांगता आतां आमचें आमी पळयल्यार आतां आमी हिंदवांचें कानून पळयल्यार इट इन्क्लूड साल ऑल्सो इट इन्क्लूड्स ऑल ऑल्सो इट इन्क्लूड्स एवरीथींग आतां आमी हिंदवांचें कानून पळयलें जाल्यार आवयक एक शेअर बायलेक एक शेअर आनी भुरग्यांक एक शेअर कितलीं जाणां आसात म्हणून तें हिंदवांचें कानून क्रिस्तांवांच्या कानूनांत तातूंत आवयक शेअर मेळना बायलेक 3 वांटो आनी भुरग्यांक 3 वांटे अशें मुस्लिमांक जाल्यार चेड्याक कितलें मेळटा ताजें अर्ध्या चेडवाक मेळटा भुरग्यांक बायलेक ना सो अशें तांचें कानून आसा सो हातूंत आतां हें आतां खंयचें आतां कानुना प्रकार आसच्यांत तें नातलें बरी करिचें जाल्यार ऑर तें ऑल्टर करिचें जाल्यार विल नातल्या दळा पळय विल नातल्या दळा हें येता म्हळ्यार कानून येता सो आमकां फॉर एग्जाम्पल आमकां 1 लाख इल्लें चड दिवंक जायचें ऑर 1 लाख आमकां एक आतां काल जाता म्हळ्यार एक घर आसा आतां 1 लाख म्हाका घर दिवंक जायचें म्हणून चिंत्या सो आमी त्या जाल्यार घर मात 1 लाख दिवचे बरी करूंक जाता ऑर 1 लाख ना दोगांक करूंक जाता आनी खाली जागो असलो आनी 1 लाख करूंक जाता नाल्लें खाली जाता म्हणून सांगल्यार न्ही आतां वील करना जाल्यार
पुरान ती पुरांकी इक्वल राईट मेळटा. आता घर जाल्यार 10 कोडांचे घर जाल्यार 10 भुरगीं आल्या 10 जाणांक आयले. वय 10 जाणांक आयले मागीर तांच्या मध्ये तांणी रावच्या आनी कच्चाड करचे खातीर सो वील केल्यार स्पेसिफीक प्रॉपर्टी आमकां दिवंक जाता. एक लाख एक स्पेसिफीक तुका हे और एक जागो असल्यार 10 सेंट्स आमी एक स्केच करून स्केच करून वॉन्ट करून दिवंक जाता विलांत. बट हातून जाल्यार काही म्हणी वील करना जाल्यार तांणी माया मोगान सेटलमेंट करूंक जाता और कोर्टा मुखांत तांणी वांटे करूंक जाता. सो आतां हे विलांत आतां कशें म्हणून आतां वील म्हणून सांगल्यार आतां मस्त जाणांक वील कशें काडलें म्हणून गोत्तू ना. आतां वील म्हणून काडलें म्हणल्यार एकल्या मनशान ताजी तकली समासो न्हू ताणें ताजे तकलेन आलोचन करन ताजो प्रॉपर्टी ताजे नंतर कोणाक वसाचें म्हणून बरोवन दवरून सो दाखल्याक वील म्हणटात. आतां हे विलान मेन विशय काडले जाय म्हणल्यार फस्ट त्या मनशान तकले समासूंक जाय. हांव समास म्हणचे वय ताका तो समासाचे ताणें. सेकंडली ताणें ताजे कडेन एक प्रॉपर्टी आसा जे काडल्या म्हणून. आनी थर्ड काडलें म्हणल्यार ताका त्या विलाक 2 साक्षीदार जायचे. ताणें ताजें वील ताणें बरोवन ते 2 साक्षीदारां मुखांतर ताणें दस्खत घालना त्या साक्षीदारान ताणें दस्खत घालचें पळयचें त्या डॉक्युमेंटाक वील म्हणटात. आतां कानुना प्रकार एक वील रजिस्टर करची गरज ना. बट वील रजिस्टर केल्यार बारी बरें काल्याक म्हळ्यार रजिस्टर करचें काल्याक बरें म्हणून सांगल्यार आतां ते वील जारयेक येताना तो मनीस आसना काल्याक म्हळ्यार वील जारयेक म्हणजे मनीस मेळ्ळे उपरांत. सो रजिस्टर केलें जाल्यार ताणें त्या दीस तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसाक गेल्लो साक्षी ताजे कडेन आयलें हें प्रूफ मेळटा. नाल्यार फाल्यां केन्ना वील रजिस्टर जावना जाल्यार ते कोर्टांत सांगूं जाता तो वचोंक वतना ताणें दस्खतच घालूना अशें पुरो प्रॉब्लेमच्या खातीर तुमी रजिस्ट्रेशन म्हणून करतात. सो हे वील करची गरज काल्याक म्हणून सांगल्यार आतां एक थोडे पडी काल जाता म्हळ्यार आतां थोडीं भुरगीं आसतात. आतां एकलो पूत आसता और एक धूव आसता. तांणी तांच्या बापायक मस्त हेल्प करना आसूंक पुरो और तांणी तांचे इल्ले पयशे प्रॉपर्टीन घालना आसूंक पुरो और तांणी दुसरे रितीन कुमो करना आसूंक पुरो और एकलो फायनान्शियली तितलो वीक आसूंक पुरो असलें पुरो विशय आसूंक पुरो. और थोडे पडी आमचे क्रिस्तांव समुदायान कशें आसा म्हणून सांगल्यार एकल्या पुता घरा दवरचें उरलें पुरो बैल्या गांवांक वेचें. सकट समाजांनी आसात कदर करणं आनी प्रकारान वय. सो त्या घरा आसल्या पुताक ताका घरा म्हणून बसोवन आसतात. सो ताका एक म्हळ्यार उरले पुरो फायनान्शियली ते भायर वचोन काम करून गोळ नासतात. हे पुताक घरांत बसून आसतात. सो ताका एक काले म्हण दिजे घर दिजे काले म्हण दिजे म्हणून ताजे खातीर एक ते वील करचें मस्त इम्पॉर्टंट. सो आतां स्वायार्जिताक मात्र की या पयलें तावन म्हळ्यार ताच्या पुर्वार्जिता कोणाची पित्रार्जिता कोणाच्या आयल्यार वय. आतां खाले म्हणान न्ही स्वयार्जिता आसता की आमी वील करयेत. आतां आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत स्वयार्जिता आनी पित्रार्जिता म्हणून कांय ना. पुरो आसता स्वयार्जिता जाता. खाली हिंदुवांत एक जॉयंट फॅमिली प्रॉपर्टी मात्र पित्रार्जिता म्हणून आसचे. सो तें आतां मस्त उणें जालां बट आसा. बट मेजॉरिटी आसता ती स्वयार्जितात. स्वयार्जिता आसता म्हळ्यार म्हज्या नांवार आयली जाल्यार कोणाची आयली जाल्यार स्वयार्जिता कन्सिडर. वय. आतां क्रिस्तांवांत आनी मुस्लीम कम्युनिटींत पुरो कशें येवन दी ती ताजी स्वयार्जिता आसतात. ताणें डिवायड करून दिवी रायट. वय वय. मात एक हिंदुवांच्यान तातूंत काही म्हणी 2 जनरेशन जावन आयिल्ली जाल्यार ती पित्रार्जिता जाता. सो ते पित्रार्जिता आसता की ताज्या शेअराक ताणें वील करूंक की जाता वय. सो आतां हे वील म्हणून सांगल्यार आमी सांगचे जाल्यार नॅचरल कोर्स ऑफ सक्सेशन म्हळ्यार कानुना प्रकार कशें आसा तें ऑल्टर करचे खातीर करचें डॉक्युमेंटाक वील म्हणटात. आतां मस्त गाडे तक्रार कशी येता म्हणून सांगल्यार आतां खालें जावंक पुरो म्हळ्यार आतां एकलो पूत आसूंक पुरो ताका बापायन इल्ले चड आस दिवन आसूंक पुरो. आतां थोड्यांक खालें जाता म्हळ्यार ताका चड दिल्लें न्ही और म्हज्या बापायक म्हजे वयर उणो मोग आसलो गे और म्हज्या आवयक म्हजे उणो मोग आसलो गे म्हळ्यार हें प्रॉब्लेमांत मस्त गाडे इगो जाता और इल्लें म्हाका उणें दिलें और
आता हर एकल्या की हांवें मस्त काम केलां म्हणून एक आसता वय. हांवें म्हज्या पेरंट्सां मस्त केलां म्हणून ती पेरंट्स तांणी वील करच्या टायमार नॉर्मल ती काय करतात त्या टायमाचें सिट्युएशन आलोचन करून एक डॉक्युमेंट करतात वय सो कालें जावंक पुरो म्हणून ताजे पयलें सिट्युएशन दुसरें आसूंक पुरो ताज्या उपरांतलें सिट्युएशन मागीर आसूंक पुरो बट ताका वील म्हणचें एका मनशान तो त्या घडयेर तो कशें सिट्युएशन काडटा वय सो त्या घडयेर तो तशें सांगूंक पुरो आतां मस्त गडे खाल्ला आतां थोडे पटी काजार जावनचे पयलींची सिट्युएशन एक आसता काजार जावनचे सिट्युएशन ताजे उपरांतलें सिट्युएशन दुसरें आसता सो काजार जावनचे पयले आवय पळय पुतावेर बारे मोग आसूंक पुरो बट काजार जाल्ल्या उपरांत दुसरे जाण एंटर जाल्ल्या उपरांत तांच्या तितले एक ना आसूंक जावंक पुरो वय तक्रारांनी पुरो येवचे चान्सीस आसता सो ताज्या खातीर आतां ती वील करतात आतां मस्त बटी खाल्ला आतां विला वयर फायट मस्त चड जाता नॉर्मली काल जाता म्हणल्यार आतां म्हणल्यार विल डॉक्युमेंट कोर्टान प्रूव करूंक तितलें सुलभ न्ही काल्याक म्हणल्यार केदाळे विल्ल म्हणून सांगतना इल्ले एज जाल्या उपरांत करचो इल्ले एज जाल्ल्या उपरांत करचें आसता सो केदाळे सांगता तांकां तितल्या टायमार ते वय अरुळ मरुळ आसूंक पुरो ऑर दे वील बी डिपेंडंट ऑन समबडी वय ऑर दे वील बी विथ समबडी ती तांकां रजिस्ट्रेशन ऑफिसार कोण म्हणजे दुसरे व्हरून गेला जावन ओवर पावरींग ऑर फोर्सान तुमी ते करी येता म्हणून करना आसूंक पुरो अर्ली पुरो सर्कमस्टान्सास पुरो येतात सो देखून कोर्ट समिती वील म्हणटना वील आयिल्ले कुडले ते वील ओप्पना सो कानून काल सांगता म्हणल्यार त्या दोगा पैकी एका विटनेसांनी येवन समा करून कोर्टाक सांगिजे हे वील केल्लें काल्याक तो मनीस समा आसलो हें पुरो समा एक्सप्लेनेशन ह्या विटनेसान दिवचें सो तो विटनेस कोण तो विलाक घालयताय कोणाक वय तो मस्त इम्पॉर्टंट जाता सो ताणें समा करून येवन साक्ष दिली जाल्यार मात्र वील रुजवात करूंक जाता तुवें विटनेस घालतना विलाक यू शूड बी व्हेरी कॉशियस दॅट करेक्ट विटनेसाक घाली करेक्ट आनी ताणें तो विटनेसाक तुमी फर्स्ट सांगिजे तुका कालमने तक्रार जाला कोर्टान येवन सांगचें तुका एक सिट्युएशन येवंक पुरो सो देखून तुमी आतांच रेडी जायचे सो ह्यान धसकात पाडवे कोर्ट बरें रे पुजी म्हणून कस्ट सो देखून ताणें काल करचें म्हणल्यार ताणें दे हॅव टू रिकन्फर्म वय आनी ते एक बेटर आनी इल्लो धैर्यवंत मनशाकच आमी ते ताका गरजे पडटा एक ब्रेक घेया कोंकणी भाशेंतले नखेत्रा कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आसा प्रवीण पिंटो वकील आमी विल्ला विशयान उलयतले तुमी विल करतना ह्या अदर सिच्युएशन तुमी सगळे आयकले ते कशें आसा थंय म्हणल्यार विशय आयकतले पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन नखेत्रा एक ब्रेक घेता स्वागत मोगाचेर कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाक हांवें आसा आमच्या मध्ये आसा प्रवीण पिंटो वकील आनी शिरतडी विलियम पिंटोचो पूत कॉम्प्रमायझींग फॅमिलीज एक विल नासतना या विल आसोन कशें कॉम्प्रमायझींग जावन मुखार वचचें विदावट लिटिगेशन म्हणल्या विशय आमी डिस्कस करतले सांग प्रवीण एक जागो कसो आमी डिवायड करून काण घेत आतां एक विल्ल आसा आतां विल्ल आसल्यार विल्ला प्रकार आमी वांटे करूंक जाता विलान कशें आसा तशें करूंक जाता आतां थोडे पटी एक सिट्युएशन येता एक विल्ल आसा बट विल्ल आसल्यारय तांकां जाता आतां आनेकल्याक अन्याय जाता म्हणून जावंक पुरो सो तांणी पुरो जाणांनी सरवून तें विल्ल नाका आमी वांटे करून माया मोगान वांटे करूंक कितें जाता सो विल्लच आसल्यार विल्लच तुमी फॉलो करचे गरज ना तुमी विल्ल सायडीक दवरून तुमी माया मोगान तुमी कॉम्प्रमायज करूंक जाता आतां हें कॉम्प्रमायज म्हळ्यार कशें आतां एक जागो आसा आतां 5 जाणां भुरगीं आसात तातूंत फस्ट पुरो भुरग्यांनी आलोचन करचें तांकां तो कितलो जागो आसा वेदर इट इज वर्थ वायल तांकां डिवायड केल्यार तांकां जाय पुरतें जागो मेळटा गे म्हणून फस्ट आलोचन करचें सो खंय म्हणनी तांकां आतां व्हडलो जागो आसा म्हणून चिंतया ते जाल्यार कालें करियेत तांणी तें जागो एक फस्ट एक सर्वेराक हाडचें तांणी जागो सगळो मेजोवन सो कितलो एक्चुअली कितलो आसा म्हणून सांगून पळोवन जोरा भितर कितलो वय दोरा भितर कितलो आसा तांचे कडेन तितलें पळोवन ताका बरें करून एक पुरो जाग्याक मेळचे बरें रोड करचें आनी एक स्केच करचें तें स्केच तांणी 2 रितीन तांणी पार्टिशन करूंक जाता एक तांणी तें एक पार्टिशन डीड म्हणून एक डॉक्युमेंट करचें आनी तांणी सब रजिस्टर ऑफिसान वचून रजिस्टर करचें तें एक रीत
स्केच करणं स्केच करणं ताणें करणं म्हळ्यार एक 11E म्हणून स्केच करचें पडटा रजिस्ट्रेशन रुल्सा प्रकार तो 11E म्हणून स्केच करचें और जागो कन्वर्शन करचें तो जागो ताणें रजिस्टर कणगोवचें दुसरें रीत म्हळ्यार ताणें कोर्टा मुखांतर वचून जागो वांटो करूंक जाता आतां मस्त जाण कायलें करतात म्हळ्यार दे वील प्रिफर टू गो टू द कोर्ट आनी कोर्टा मुखांतर पार्टिशन करयतात ते माया मोगानंत आतां तुमी कोर्टा मुखांतर पार्टिशन करचें म्हळ्यार लढाई करचें न्ही लढाई करनी आतां कोर्ट तर आतां खंय भाव भयणी मदें और लोकां मदें तांच्या मदें काल म्हळ्यार मानास्ताप आसल्यार कोर्ट तो वांटे करून दिता बट कोर्ट वील टेक इट्स ओन टायम बट आमीन तर काल करियत म्हणून आमीन तर कोर्टाक एक केस घाल्ल्या बरी घालयत कोर्टान तर आमी एक कॉम्प्रोमायज म्हणून करियत तेंच स्केच कोर्टा दिवं येता तुमी कोर्टा मुखांतर केलें जाल्यार तुमकां रजिस्ट्रेशन ऑफिसा बरी तुमकां तितलो चड खर्च जायना म्हळ्यार काय जाता म्हळ्यार तुमी रजिस्ट्रेशन ऑफिसा मुखांतर गेले जाल्यार तुमकां इल्लें खर्च इल्लें चड जाता तुमी कोर्टा मुखांतर गेले जाल्यार तुमकां खर्च इल्लें उणें जाता आनी बोथ आर प्रॉपर डॉक्युमेंट्स ओनली कानुना प्रकार दोन्ही रजिस्ट्रेशन केले डॉक्युमेंटाक सेम वॅल्यू कोर्टा मुखांतर केल्ले डॉक्युमेंटाक सेम वॅल्यू आरटीसी करयले जालें सो अशें आमी वांटे करूंक जाता बट मेनली तातूंत काडलें जायचें म्हळ्यार मस्त जाणांक आमी माया मोगांतर आतां काडलें जाता म्हळ्यार आतां एक जागो आसा आतां पुरांकी इक्वल म्हणून दिवंक जायना आतां आमी काडलें करियत म्हळ्यार आतां गोल्ड एक गोल्ड आसा म्हणून चिंत्या 10 ग्राम गोल्ड आसा 5 जाणां भुरगीं आसात पुरांकी 2-2 ग्रॅम दिवंक जाता बट प्रॉपर्टी तशी न्हय आतां थोड्यांक काडलें आतां एकल्याक मुखार एक जागो मेळटा एकल्याक इल्लो जागो फाटी मेळटा तशें पुरो सायड मेळोंक पुरो या रोड भितर येवन ताका जॉइन जावंक पुरो सो तेंय काडलें जायचें म्हळ्यार इल्लें एडजस्टमेंट जायचें सोडधड जायचें इल्लें मुजत भाव ताका इल्लें खावन दी और मुजत भयण ताका इल्लें मेळोवन दी अलें सिस्टम वय आनी एक काडलें आसा म्हणून सांगल्यार न्ही मस्त गडे काडलें जाता म्हळ्यार न्ही आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत लेडीजांक नाका म्हणलें एक कॉन्सेप्ट वय सो एनी कम्युनिटी तशेंच सगळे कम्युनिटीन तशेंच आसा सो तें एक स्टॉप करचें म्हळ्यार काडलें म्हळ्यार न्ही तिंच नाका म्हणून सांगून तें व्हडनी थोडे बडी काडलें जाता म्हळ्यार न्ही ते लेडीजां कडेन थोडे बडी कांय आसा की आसना तांकां कांय दिना सो तांकां तें एक अन्याय जाता कानून प्रकार आमचे क्रिस्तांव कानून लेडीज जेंट्स म्हळ्यार आतां खंयचे कानून वय आतां खाली मुस्लिमांच्या कानुनान मात लेडीजांक अर्धे मेळटा म्हणून हिंदूंच्या कानुनान ते इक्वल मेळटा आतां खंयच्यान ते देर इज नो सो तशें जाल्ल्यान लेडीजांक तांचे हक्क तांकां मेळाचे आनी तें कशें जावन आतां हक्क म्हणून सांगल्यार सोडून दिल्यार दुसरीच गजाल वय तांणी सोडून दिल्यार ऑर तांकां जागो नाका जाल्यार तांकां त्या जाग्याचें एक कालेमणी दिवचें आनी तें इक्वली तितल्यान दिवचें म्हणून ना आतां एका सेन्साक इतले पयशे तितल्यान पयशे दिवचे रेट न्ही ताणीन तें एक बरें एक अंडरस्टँडींग करून एक बऱ्या रितीन हें करूंक जाता दॅट इज म्हळ्यार विल्ला विशयान आमचें मुक्त जालें जाल्यार यू कम टू मॅरिटल सेक्शन एक नॉर्मली आतांच्या दिसांनी मस्तू कडेन केदळा पळयल्यार डायवर्साचे या जाल्ल्या तक्षण आनी लिटिगेशनचो आनी इयर्स टुगेदर कोर्टाक लढोवन कंपेन्सेशन सँक्शन केलें जाल्यार दिनासतना ही चेडवां भुरगीं लाकोन बसून भावाच्या गी आवयच्या कोणाचे गुस्तार काले परत जावन येतात समथींग हाऊ टू कॉम्प्रोमायज अँड लिव्ह टुगेदर आतां पळया हें वैवाहीक समस्या म्हणून सांगल्यार इट इज ए ह्युमन रिलेशन वय आनी आतां काल म्हळ्यार आतां कालें जालां म्हळ्यार न्ही हें आतां ह्युमन लायफ इज गिवन मोर इम्पॉर्टन्स आतां वय आतां लोक कालें करता म्हणून सांगल्यार न्ही आतां पयलें कशें जालें म्हळ्यार लोक कालें करतालो एक एडजस्टमेंट आहलें आतां कालें जालां म्हळ्यार न्ही आतां एकल्याक म्हाका हें रावंक जायना म्हाका किरकीर नाका म्हळ्यार ही वील जस्ट वॉक आवट सो थोडे पुटी द रिजन्स मे बी करेक्ट थोडे पुटी ते रिजन्स मे बी रॉंग बट ते जावंक 2 कारणां आसात फर्स्ट कारण कालें सांगल्यार न्ही आतां पयलेंचे सिट्युएशनान डायवर्स उणें काले काडले म्हणून सांगल्यार न्ही नॉर्मली एकलोच कामार आहलो और अर्लें सिट्युएशन आहलें आतां लेडीज हॅव गॉट फायनान्शियल इंडिपेंडन्स सो ती काल चिंतात म्हळ्यार म्हाका आय डोंट हॅव टू लिसन टू एनीबडी म्हणलें एक कॉन्सेप्ट आसा सेकेंड कॉन्सेप्ट काडलें म्हणून सांगल्यार आतां पयलें कालें जातालें म्हळ्यार एका घरा मस्त जाणां भुरगीं आसतालीं सो चेडवाचो बापाय जाल्यार कालें म्हणटालो ना तूं थंयच राव म्हाका उरल्यांक काजार करूंक म्हणून सांगतालो आतां काल जाल्यार एकच भुरगें जालां तें म्हणटा
तुका तें कसला मुजोटी हांव आसा तुजो बापाय जायना बरो जाल्यार फाटी एक आव्हान आहे म्हणून अर्लिंग हे एक सिच्युएशन जाता आनी थोडे पटी काय जाता म्हणल्यार आनी प्रॉपर कावन्सिलींग इज नॉट देर एट द रायट टायम आमचें मेन एक चुकोन खंय पडटा म्हणून सांगलां न्ही प्रॉपर पर्सन अँड अ प्रॉपर कावन्सिलर म्हळ्यार प्रॉपर पर्सन कावन्सील करूंक मेळना म्हणजे न्ही वय वय म्हळ्यार काय जाता म्हणल्यार न्ही आतां मनीसच फेल जाता तो कावन्सिलींग करचो मस्त तशें न्ही कावन्सिलिंगाक वचनात आतां मेनली काय जाता म्हणल्यार आतां सी देर आर सर्टन एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड आतां हांव जाल्यार आमच्या ऑफिसाक येतना आमी मस्त जाणांक कावन्सिलींग आमी करता सो हे कावन्सिलींग ऑर देर आर लॉट ऑफ अदर कावन्सिलर्स आर देर बट हे प्रॉपर कावन्सिलींग थोडे पटी मेळ्ळें जाल्यार मस्त हे मिसअंडरस्टँडींग सॉल्व जाता आनी हे तांकां आसचें तकलेन मिसअंडरस्टँडींग म्हणून सांगूंक एक एक सांगिचें पडटा आनी तांकां तें कळलें तांचे मदें प्रॉब्लेम आतां जर आमचे लागीं मस्त ल्हान ल्हान विशयांक की थोडे पटी जाता आनी थोड्यांक आमचे इंडियन सेटअप कशें आसा म्हणून थोड्यांक ते मिस्टेक करतात म्हणून कळना आतां थोडे पटी एकलो घोव आसा तो घोव काम करता बायली काम करता ह्यो घोव कालें करता म्हणल्यार तो काम जावन येता तो घरा येता पांय वयर दोन बसता पेपर काडून बसता टी व्ही काडून बसता ह्या लेडीन तिणें काम करनी येजें काम करन घरा परतें काम करीचें सो हे गोवाक हें कळना म्हळ्यार इल्लें म्हणी हेल्प करया म्हणून इल्लें म्हण हेल्प करना म्हणून कळना ऑर हांवें खालें म्हण करी ऑर तो म्हणटा मागीर म्हाका यशंत जायचें यशंत कडी करीचें यशंत वांटोवन करचें अर्लें पुरो डिमांड आसतना घालना म्हणून थोडे पटी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर ए लेडी ऑल्सो टू मॅनेज सो आतां वेन बोथ आर वर्किंग इट इज द ड्युटी ऑफ बोथ टू रन द फॅमिली आतां एकल्यान घरचें क्लीन केलें जाल्यार ल्हान एकल्यान रांदचें अशें सिट्युएशन ऑर कळलें म्हणी करचें आतां काय जाता म्हणल्यार आतां लेडीजांक काय जाता म्हणल्यार तांकां तांचें म्हणलें गायनेकॉलॉजिकल प्रॉब्लेम आसतात इमोशनल पुरो प्रॉब्लेम्स आसता ह्या प्रॉब्लेमान ते आतां सडन एकलो घोव म्हाका यशंत जाय जेवण सांगल्यार she will tolerate for some time but one day she will blast because it was not possible for her to go so एक ब्रेक काडून घ्या ओके कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो 3 सेक्शन आमची जाली आमच्या मॅरिटल रिलेशना विशयांत अर्धे सेक्शन जाला आनी एका सेक्शन रावा पळया V4 न्यूज कोंकणी भाशेन एकत्र एक ब्रेक काडून घ्या स्वागत मोगजानो कोंकणी भाशेन एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या सांगता आसा प्रवीण पिंटो वकील पण ताच्या कडेन उलोवच्या पयले तुमकां हांव सांगूंक आशेता तुमच्या मदें कोणी एक स्पेशल अचिवमेंट पळय तो तरणाटो वकील पूण एक ताका कॉम्प्रोमायझींग रितीचेर एक केस ही हँडल करचें तें इम्प्रेशन आसा देखून आज तो हांगासर कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र पावला तुमच्या मदें स्पेशल अचिवमेंट कोणी तरी करूंक या कितें तरी विशेशता आसा जाल्यार आमकां सांगा आमी तुमकां हांगा आपयता कोंकणी भाशेंतल्यान एक जावन V4 न्यूजांत तुमकां आमी प्रेझेंट करता आनी त्या वरवीं तुमी करची ती सेवा कोंकणीची सेवा आनी ह्या समाजाची सेवा लोकां मुखार हाडूंक आमी तुमकां सर प्रोत्साहन दिता हांव रे मंडेकर वता कोडे तुमी म्हजें नांव थंय स्क्रॉल जाता नंबर म्हणजे स्क्रॉल जाता स्क्रिनाचेर पळोवचें बरोवन दवरचें आनी म्हाका कॉल करचें तुमी असले अचिवर म्हण सांगचें तुमकां आमी हांगा आपयतले हर एका ब्रेस्तारा 7 ते 8 म्हणसर लायव्ह हे कार्यक्रम चलता हर एक आयतारा 11 ते 12 म्हणसर रिपीट चलता ताच्या उपरांत युट्यूबांत अपलोड करता आनी युट्यूबांत तुमी केदाळे कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र अशें टायप केलें जाल्यार ही पुरो पटलीन 2 वर्सांचे एपिसोड भायर येतात तुमी पळयत तुमची नॉलेज तुमचें कितें तुमकां गरजेचें आसा मस्त विशय आमी डिस्कस केल्ले आसात तुमी हांगासर पळयत आतां आमी प्रवीण पिंटो सांगता उलया तो काजाराच्या कॉम्प्रोमायजा विशय काजारांत आमी एकामेका विंगड जावन हेच्या पयले या इंगड जावन वचनातल्या बरी जाय तितले ऑपॉर्च्युनिटी आसात म्हणटा तो आनी त्यो ऑपॉर्च्युनिटी यूज करूंक जाय तितले एडवायस ताचे कडेन आसात आमी आयकय तांणी आतां फस्ट आतां एक प्रॉब्लेम जाल्ले कालें करियत म्हणल्यार दे हॅव टू गो टू ए न्यूट्रल पर्सन हू हॅज हँडल्ड हू नोस ताका फॅमिली म्हळ्यार कांय म्हणून कोत्ता म्हणून थोडे पटी
ए काउन्सिलर वूड बी ए बेटर ऑप्शन. थोडे पुढे आम्ही काय करतो म्हणून आम्ही थोडे पुढे आम्ही थोडे पुढे एक आम्ही सांगते पाद्राब और सिस्टर और आमचे मुखार म्हणल्या तुमच्याकडे आम्ही डायरेक्ट वचून काउन्सिलर म्हणून आम्ही वयता. वय ते म्हणजे दे मे नॉट बी एक्सपर्ट इन काउन्सिलिंग. वय आणि काल्याक म्हणून सांगल्यार सेकंडली तांकां आतां कोणाक काउन्सिल करीत म्हणजे कोण या कादाचे जिणी जी येतात तांकां दे वील बी इन ए बेटर पोजिशन टू अंडरस्टँड ए सिट्युएशन. आणि सेकंडली हे काउन्सिलिंग म्हणलें दॅट इज एन आर्ट, दॅट इज ऑल्सो ए सायन्स. आणि केशें तें उलयचें काल्यांक उलयचें केशें आमी तांकां बरें करूंक जाता, हाऊ टू फायंड आउट एज टू वॉट इज द प्रॉब्लेम. लागीं हाडचें कशें म्हणल्या विशयांत म्हणल्यार ऑलरेडी ती केशें आसता सांगल्यार एक ऑलरेडी दे वील हॅव बॅड ब्लड अगेन्स्ट ईच अदर. तांकां तांच्या विशयांत तांकां म्हणल्यार तो सामाना हे सामाना म्हणल्यार ऑलरेडी एक पेसिमिस्टीक व्यू आसता ते अनेक मनशां. सो हें सामा करचें हें तांकां दोगांयक एकत्र दोन हाडचें सिट्युएशन एक काउन्सिलींग एक बरें काउन्सिलर करूंक जाता. सो तें फस्ट काम. सो तें दोगांनी अटेंड जावचें आनी दे हॅव टू अटेंड विथ द ओपन मायंड. आतां फस्ट तो एकल्यान तुवें येचें बरें की दोगांयनी ओट्टू बसून बसचें बरें ना. तें कशें म्हणल्यार काउन्सिलर नॉर्मली कशें करता म्हणल्यार फस्ट दोगांयचे कडेन एक सपरेटली उलयता, मागीर तांकां एक जॉयंट सेशन करता, मागीर तांचें कालें कितें म्हणून सांगून थंय अर्थ थोडे फुडें कालें सिंगल सेशनान तो एकलो एक फोटी मारूंक पुरो और बट जॉयंट सेशन करतना थोडे फुडें सत भायर येता. सो काउन्सिलर की कोणाचें कालें मिस्टेक म्हणून कळटा आनी देन बोथ शूड हॅव टू हॅव एन ओपन मायंड टू डिस्कस इट फर्स्ट. आनी थोडे फुडें कालें जाता म्हणल्यार आनी ते कोणाक काउन्सिलांक वयतात तांकां फस्ट तांकां दे शूड हॅव इन मायंड दॅट म्हाका हें म्हजें काजार सामा करूंक जाय जें उरोवंक जाय म्हणलें चिंता तांचे कडेन आसाचें. ती म्हाका काजार तर नाका म्हणून ती गेली जाल्यार कोणें जाल्यार तांकां कांय करूंक जाय. सो दे शूड हॅव दॅट तें एक थिंकींग आसाचें. आनी सेकंडली थोडे पटी कांय जाता म्हणल्यार तें जावंकूच जायना. आतां कांय जाता म्हणल्यार थोडे सिट्युएशन कशें आसता म्हणल्यार थोड्यांक एक रितीचें मानसीक प्रॉब्लेम आसूंक पुरो और थोड्यांक दैहीक खंयचे म्हण एक रितीचे ऊन आसूंक पुरो और पयले तो लीप पयला जावंक पुरो. वय सो अर्ली प्रॉब्लेम और थोड्यांक काय म्हणल्यार आनेकल्याचें एक आनेकल्या वट्टू जियेचे म्हणलें एक आशा आसूंक पुरो और तांच्या मदें तें प्रॉब्लेम आसूंक पुरो और तांकां हें काजार तो नाका खंयचे काही कारणाक काजार नाका म्हणलें एक सिट्युएशन आसूंक पुरो. थोडे फुडें काय जाता म्हणल्यार थोड्यांक कॅरियर ओरिएंटेड आसता थोडे. सो तांकां काय जाता म्हणल्यार तांकां काजार एक अडकळ म्हणून जाता. सो तळ्या जाणांक तुमी कहलें कॉम्प्रोमायज केल्यार दे वील नॉट बी रेडी. सो अर्ली सिट्युएशनां ते काउन्सिलर गरज जातात. सो हें पुरो सिट्युएशन पळोवन तुमी यू नीड टू एडवायज देम. आनी सेकंडली दे शूड आतां थोडे फुडें काय जाता म्हणल्यार आतां द बिगेस्ट प्रॉब्लेम ऑफ ए ब्रोकन मॅरेज आर चिल्ड्रन. सो हें काय जाता म्हणल्यार तें भुरगीं जाल्या उपरांत ब्रेक जावच्या विशयांत भारी सत्र काणगेचे. वय आनी काय जाता म्हणल्यार मस्त जाणांक काय जाता तांचे लढायेंत तीन चिंतात काय म्हणल्यार आनी मस्त जाणांक काय जाता म्हणल्यार एक लढाय येतात तेन्ना भुरगें कोणा कस्टडी काडून तेंचो एक आसता ती व्हड लढाय. तेन्ना भुरगें कोणाक ना थोड्यांक काय जाता तो भुरग्याक आवय जायची बापाय जायचे. सो अर्ली एक सिट्युएशन जाता मस्त जाणां ती येवन आतां कोर्टांत जाताना आमी पळयता भुरगो म्हणटा आतां थोडे जजीस जाताना भुरगो म्हणटा ನನಗೆ ತಂದೆಯೂ ಬೇಕು ನನಗೆ ತಾಯಿಯೂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ अर्ली सिट्युएशन एक इट इज अ वेरी वेरी क्रुएल थिंग फॉर अ चाइल्ड. बायफर्केशन करचें. वय आनी तांकां कोण तांकां डॅडी जायचे मम्मी जायचे. सो अर्ली सिट्युएशन हॅज टू बी अवॉयडेड बाय द पेरेंट्स आनी दे शूड अंडरस्टँड दॅट दीस इज इम्पॉर्टंट. और की म्हणजे जावंक जायना जाल्यार एक बरे रितीन कशें आमी विजिटेशन रायट्स करन और रजेंत करन कशें तें करूंक जाता म्हणून माया मोगान करचें. काय म्हणल्यार त्या भुरग्याक आतां ताणें केल्लें मिस्टेक त्या भुरग्याक ताजें पनिशमेंट मेळोन सद्या खातीर ताणीन जाल्यार आतां आमचे कडेन एक मिस्टेक जाला बट आमी हाज्या मुखांतर आमच्या भुरग्याक पनिशमेंट मेळना नासल्या बरें ताणीन तें आलोचन करचें म्हणल्यार ताणें त्या भुरग्याक ह्या वर्ल्डांत हाडलां. सो it is their duty to see to it that they give a proper upbringing to the child should get justice. Correct. Justice. So that is more important. But even before that also थोडे बडी मस्त शुल्लक कारणा खातीर जावचें आसा. सो ताका थोडे बडी काय जाता म्हणल्यार आमचे लागीं थोडी बडी येतात आमकां घालतात मस्त शुल्लक म्हणून बट काय तांकां रावंक जायना. सो इन्स्टेड ऑफ बीइंग अनहॅपी इन ए मॅरेज इट इज बेटर दॅट दे पार्ट. म्हणल्यार
being unhappy, if they even live together, they won't be happy. Why? And they won't be able to do anything. Why? So better thing would be that instead of being very, very unhappy in a marriage, it's better to part. So this is a better, so that they can also grow. थोडे खान लाता मलर ये एक मलर marriage and family is the foundation of society. Why? So ये foundation खेदला हलता entire social structure will crumble. Why? मलर एक बरे marriage असलर एक बुर्ग्याक बरे upbringing मेळटा, एक बरे upbringing मेळटा तो बुर्गो एक बरे positionाक तो पोसन पावता. एक पाड marriage जाल्यार त्या भुरग्याक may not get a good upbringing, may not get good education. Right. So earlent काजाना मस्तु break जाली जाल्यार at the end the country will suffer. Right. And the next generation will be असा तुम्ही पळयतात आता मस्त तुम्ही थोडे पाश्चात्य लोकांनी देशान पळयतात थोडे भुरगे म्हळ्यार गन्नान नेतात शूट करतात हे पुरो करतात सो आणि ड्रग्स म्हळ्यार तांकां दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेन्शन इन द हाऊस दे हॅव नॉट गॉट प्रॉपर केअर इन द हाऊस सो अशें जाल्ल्यान खयले खयले रितीचे दुसरे रितीचे प्रॉब्लेम येतात आनी आमी पळोवन आसा आमी एक पयले हँडल केली की आतां तांचे पळयतना आमकां कळटा दॅट दे आर नॉट इन अ प्रॉपर सेन्स सो इट इज द ड्युटी ऑफ द पेरेंट्स means the husband and wife who are getting separated, if they have children, to see to तांकां तांणी बरेंकन त्या भुरग्याक बरेंकन पळोवचें पडलें आनी आतां एक काजार भुरगीं नातलीं आसल्यार तांचे पेरेंट्सांची तांची ड्युटी तांणी कशें त्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांक काजार करयलां इट इज देअर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी टू इट दॅट तांचे भुरग्यांचे काजार उरचे बरी तांणी पळयचे म्हळ्यार तुमी काजर सैरी करतना या कोणाय की काजर करतना दे हॅव टू सी दॅट हे जोडे परमनंट उरच्या बरी तयार आहे आमी करचे म्हणून आवय बापायनी तडलाय करचे मागीर तांची तयार आहे तांणी कांय करचे म्हळ्यार प्रोत्साहदायक जावन तांकां आतां तांचे मध्ये प्रॉब्लेम येता न्हय ते सेम तांणी कितले इंट्रस्ट काजार करूंक तांणी केला ते सेम इंट्रस्ट काजार उरोवचे बरी तांणी करचे पडटा सो द सेम इंटरेस्ट शुड बी देर त्यांनी जस्ट आणि अशें सांगले ताणें तशें सांगलें म्हणून सांगलें कुडले पाटी खायचे नाही कॅच करून आनी एकल्या दूर सोंचे या ये गो घरा नाल्यार सोड रे ताका म्हणजे अर्ली सिट्युएशन आसा रावयचे म्हळ्यार एक्साइटमेंट्स करून कालिंगी करच्या बदला इट इज बेटर दॅट दे प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल म्हळ्यार एट द एंड ऑफ इट ती आतां भुरगीं एक डिसिजन काडून घेतना तांचे पेरेंट्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वय दे डिपेंड ऑन देम सो द तांचे ती पेरेंट्स तांचे पेरेंट्स काळे तांकां एडवायस दितात तांचे वेरी एंटायर काजार आसता सो इट इज तांणी समज तांकां सामांकन सांगितले तुमी काजार उरोवच्या खातीर तुमी ट्राय करीचे आनी ऑर इफ दे कन्सिडर दॅट हे काजार इज आतां काजार काले केल्यार जायना म्हणून ते बरें करून सोबीत करून मोगान पार्ट जावंक ट्राय करीचे ते जाल्यार गान गिगान आसच्या बदलाक दॅट इज बेटर करेक्ट दॅट इज बेटर मागीर जाल्यार खंय मेळ्ळ्यार हलो हाय म्हणच्या पर्यंत आसूं जाय म्हळ्यार एट द एंड ऑफ इट आतां एक काजारान कालेंगे जालें सो इट इज नॉट द एंड ऑफ देयर लायफ दे कॅन स्टार्ट देयर लायफ ऑल ओवर अगेन सो हे तांचें आसा जेन्ना तुमी मस्त वर्सां कोर्टान फायट करनी एट द एंड इफ यू डोंट यू नो देन युअर एंटायर लायफ इज ओवर आनी मस्त जाण आमी पळयता तांचे ते एपडी एक्सरे जाल्यार कुडले तांकां दुसरे आमाल पिवणे चले पुरा प्रॉब्लेम येतात सो ते पुरो अवॉयड करच्या खातीर हें एक फास्ट रेजोल्युशन इझी रेजोल्युशन कॅन बी फावंड आउट विथ लव अँड अफेक्शन करेक्ट प्रवीण तूं ह्या कार्यक्रमाक आयलो एक घंटो म्हळ्यार ताच्या पयलीं सुमार पयलीं येवन आमी तयारी करची पडटा कोंकणी ह्या कार्यक्रमात येवन आमच्या समाजाक जाय जाल्ले एक कॉम्प्रोमायजींग एटिट्यूडाचे एक सुबीत विशय आमकां समेस्तांक तुवें सांगलोय आमचे दर्शक बारीक खुशी जाल्यात तुका देव बरें म्हणटा कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात तुवें आयिल्ल्या खातीर तुका कोंकणी दोन ताळयो पडटा तुजें सर कामां नंदनोनी येजमानीचें नांव सांग कशें क्रिसिडा पिंटो म्हणून काले करता ती लॉयर जावन ऑफिसांत आसा वय 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 भुरगीं एक भुरगो तो माउंट कार्मेलांत फर्स्ट स्टँडर्डान शिकोवन आसा तुज्या कुटुंबाक सर भलायकी सुख समाधान प्रॉस्पेरिटी सकडी मेळो आनी सर त्या लोकांची बेसांवां तुमचेर आसो आनी मुखेल जिवीत तुमचें नंदन निमणाचें येता तूं हांगासर आयिल्ल्या तुका देव बरें थँक्यू कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमचे भितर आसलो प्रवीण पिंटो शिरताडे विल्यम पिंटोचो पूत आनी एक कॉम्प्रोमायजींग एटिट्यूड कशें आसूं जाय काजारांत आनी विल एक्झिक्यूट करतना म्हणून ताणें आमचे खातीर सांगलें ताका आमी देव बरें म्हणटना तुमी आमचे सांगता हर एका ब्रेस्तार रावतात आनी असले एपिसोड पळयतात तुमीच आमकां स्ट्रेंथ कोंकणी भाशेंतली
नेकेत्र कार्यक्रमाक तुम्ही समेस्तानी रावन 1 घंटोभर आमच्या सगळ्यात रावल्याक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांव रवी मंडे करून ताकोडे तुमच्या मध्ये परत येता.